पोस्ट ऑफिसान हांव थंय गेल्लो सकाळीं जाल्यार तें चलत ना आतां कितले दीस जाले म्हणला जाल्यार 14 डिसेंबराच्यान बंद आसा आनी येदे व्हडले कुळ्या फस्ट कुळ्या शिगांव मोले सगळे एरिया येदी व्हडली येतात जाल्यार पोस्ट हांगा इतले दीस चलना गव्हर्मेंटान ताजेर काय तरी हें घेवपाचें तें म्हणटा हांगा नेटवर्क सारकें ना तेन्ना हांगा कुळ्या वतीन हांव एक नागरीक म्हणून उलयतां पूण हांगा आमकां खूब लोकांची खूब अडचणी आसा त्या अडचणीची मातशें गव्हर्मेंटान मातश्यो त्यो पयस करच्यो हांगा नेटवर्क सारकें दिवचें आनी खंय ते कामां खंय उरल्या ती तेंची सोय करून दिवची आनी सगळ्या गांवां लोकांक बरे भशेन सोय करून दिवची अशी गव्हर्मेंट कुळ्या आनी कसले नेटवर्क बी येयल्ले आसा पयलीं नेटवर्क म्हणल्यार येयल्ले आसा ते हेजे फायबर जे येयल्ले आसा ते फायबराचे कनेक्शन करून त्या पोस्टां दिवचे आनी थंय तेंगेले भितर सोय आहा ती मातशें लायट ना सारकी फॅन बी चलना तांकां ते बरी वेवस्थीत करून दिवची. कुळ्या शिगांव पंचायत सरपंच गोविंद शिगांवकर ह्या नात्यान आयज कुळ्या शिगांव पंचायतीन एकच पोस्ट ऑफिस आसा आनी तें पोस्ट ऑफिस जे आयज आमच्या लोकल लोकांक जे रजिस्टर एडी करपाक जाय बँकेचे जर थोडे पयशे भरपाचे जाय कोणाक खुबशीं कामां जी आसा ती नेटाक लागून प्रॉब्लम जाल्ले आसा म्हळ्यार हांवें कन्सर्न ऑफिसर आसा तांगे SSP आसा ते कोण तांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून तांचे कडेन उलयल्ले आसा कित्याक हें जे डेवलपमेंटाचें काम चालू आसा जे पायपलायन एक चालू आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी केबलाचें चालू आसा तेन्ना ते फोनून तांगे केबलाचें कितें तरी डॅमेज जालें अशें म्हणून तांचे कडल्यान आयकूं येता तेच बरोबर पूण तेजे माध्यमांतल्यान ते जालां आसतना सुद्दां आमी एक डोंगल ताका दिवन त्या ऑफिसान तेंच्यांनी ताका नेट कनेक्टिविटी दिवपाची आनी लोकांचे जे गरजवंत लोक आसा हांगसरल्यान सावड्ड्यान नाल्यार आमकां फोंड्या एक 30 किलोमिटर दोनूय सायडीच्यान गेले जाल्यार वचोन लोकांक ते सगळें काम करचें पडटा तेन्ना हें जे आसा आमचे हितून ऑफिस आसा जे पोस्ट ऑफिस आमचे कुळ्या पंचायतीन आसा त्या पोस्ट ऑफिसाक आमी नेटाक लागून लोकांक त्रास जाता हेजे खातीर हांव उलयलां आनी हांव लेटरूय हांवें ड्राफ्ट केल्लें आसा हांव लेटर तांकां धाडटलो पूण तांकां इतलें सांगपाचें आसा कित्याक जाता तितले बेगीच्या बेगीन तांकां डोंगल यूज करून आमचे फॉरेस्ट जे पोस्ट ऑफिसाचे जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी तो डोंगल सिस्टम यूज करून नाजाल्यार तांकां नेट एवेलेबल तात्पुरतें करून दिवचें आनी आमची जी हें आसा हें आसा तें सुरळीत चलचें अशें म्हाजी विनंती आसा. डोंगल जर उपलब्ध करून दिल्यार नेटाची सोय तेंची जातली हय जातली कित्याक ऑलमोस्ट आमचे जिओ नेटवर्क आनी VI म्हणटा तेजें नेटवर्कींग हांगा कुळ्या पंचायतीन टावर लागीं आसल्या कारणान तांकां डोंगराचें कनेक्शन तांकां मेळूंक शकता तशें हांवें BSNL कडेन उलयल्लो कित्याक BSNLचे जे ऑफिसर आसात तेंचे ऑफिसरां कडेन उलयलां तेंचे बाबा नेटाक कशें प्रॉब्लम आसा तो बेगीच्या बेगीन फायबर केबल जाल्यार केबल ओडून तांकां दिया आनी तें कनेक्शन कनेक्टिविटी येवपाक जाय अशे पद्दतीन सुद्दां हांव BSNL कडेन त्या ऑफिसरा कडेन उलयल्लो. ह्या संदर्भात तुमी पत्रव्यवहार करतले? हय ह्या संदर्भात पत्रव्यवहार करून जितले बेगीच्या बेगीन जी फेसिलिटी आसा ती लोकांक मेळची अशें आमचे सामके प्रयत्न आसतले. आमी कुळे ग्रामीण गांवांतल्या पोस्ट ऑफिसा समोर आसा जे पोस्ट ऑफीस फाटली कितली वर्सां चालू आसा आनी ह्यो चालू आसल्या कारणान हेजी सोय लोकांक हांगा परिपूर्ण लोकांक बऱ्या पडटाली पूण गेल्या 14 डिसेंबराच्यान हांगा सुविधा अनउपलब्ध आसा नेटवर्क ना म्हणल्यार खंय तरी आतां विकसीत काम चालू आसा ते ट्रेंचीस मारले आसा तेंची केबल तुटले आसा BSNLची आनी ताका लागून BSNLाक नेटवर्क मेळना कारणान लोकांक खूब गैरसोय जाता. हांगा जे एडी करपाक मेळटली जाल्यार हांगा तेंगेलो कोणाली एडी करता जाल्यार एडी करूंक मेळना जावं खंय वचोन करूंक मेळना कित्याक तेंचो हांगा जो पासवर्ड आसा तो हांगा आसता तेन्ना एडी करपाक मेळना. सुविधाय आहा सरपंचूय हे संदर्भांत उलयलो की तांकां जर डोंगल दिवपाक मेळटा जाल्यार डोंगल दिवचें नाजाल्यार फायबर करून दिवचें अशें म्हणून सांगलेलें आसा सरपंच उलयल्लो आसा. पूण हांगा अशें आयकूं येता की आतां फुडल्या म्हयन्याच्यान की BSNLची जी टॅलिफोन एक्सचेंज जी आसा ती काही म्हयन्या पयलीं सुरू आसलेली हांगा बरी करून चलताली ताका लागून सगळी सुविधा बँकेचे वेव्हार चलताले पूण आतां ती बंद जातली अशी तांकां धाडलेली आसा लेटरां की आमी BSNL नेटवर्क बंद करतले आसा तेन्ना ती सुविधा पोस्टान मेळपाची ना म्हणून ताका फायबर नेटवर्क करून दिवचें नाजाल्यार आनी खंयचो तरी कंपनीचो जिओ कंपनीचो जावं वोडाफोन कंपनीचो तांकां डोंगल दिवचो आनी हांगा जी लोकांक आसा ताका सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून दिवची
तशेंच जी आमची लेटरां आसा हांगा पोस्ट मास्टर हांगा व्हरोन सांग्यार घालून येता स्वताची खर्चान बी हांगा वयची पडटा ती पोस्ट ऑफिस आयची फाल्यां परां अशें करून लेटरां हांगा खूब उशिरा जाता तेन्ना कोणा सरकारी नोकरेची लेटर सुद्दां जाल्यार ती हांगा पावपाक उशिरा जाता तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा हे डिपार्टमेंटाचे तेणी हेजेर बेगोबेग दखल घेवची ताका जाता तितले फास्ट नेटवर्क प्रोवायड करचे आनी ग्रामीण भागाच्यो सगळ्यो सुविधा सोडच्यो गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर.